नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. मुक्ती दिसाची सगळ्यांक परबी सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. सरदार पटेल आशिल्लो जाल्यार गोंय आदीच मुक्त जावपाचें. आता मुक्ती 75 खातीर ध्येयबद्ध संकल्पबद्ध जावन पावला मारात प्रधानमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो. मुक्ती संग्रामातल्या हुतात्म्याक प्रधानमंत्र्यान राजधानीत आझाद मैदानाचेर ओपली आर्गां. रक्षा दळाची मानवंदना, मिरामार खेल परेड, वॉटर स्पोर्ट्साची प्रधानमंत्र्याक झलक. सरकार उदरगतीत भेदभाव करिना. गोंय पुरायपणान स्वयंपूर्ण करूंक लोकांनी फुडें सरचे. राज्य पावड्यावेले मुखेल हिरक मुक्ती दीस सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्याचो उलो. प्रवीण आर्लेकार बीजेपीत चल्लो म्हूण हवा. सुदीन म्हणटा प्रवीणाक मोगोवन फुडारी म्हूण फुडें हाडला. खंयच वचपाचो ना. 2-3 दिसांत सगळ्या जाग्यार बाबूक सोडलो मतदारांचेर. आणि एफसी गोवा कोचाचें गिराण सुटना. हेड कोच युवान फेरान चल्लो एटीके मोहन बागानाक. 2 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोडूंक रिलीज क्लॉज. 1.5 वर्सां भितर युवानाचो एफसी गोवाक टाटा. सरदार पटेल आशिल्लो जाल्यार गोंयाक मुक्ती खातीर वाट पळोवची पडची नाशिल्ली. मुक्ती हिरक महोत्सवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें नेहरूच्या राजवटीचेर नांव घेनासतना प्रस्नचिन्ह. मुक्ती संग्रामात जीण खर्चिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक नमन करतना प्रधानमंत्र्यांनी पर्रीकाराची कार्यकुशळटाय आनी चिकाटेच्यो यादी काडल्यो. गोंयकारांनी आतां मुक्ती 75 खातीर ध्येय थारावन संकल्प करून पावलां मारची असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. भारत माता की कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता. गोय मुक्ती दिसाच्या हिरक महोत्सवात राजधानी पणजे प्रधानमंत्र्याचे कार्यावळींनी बिझी. पणजे आझाद मैदान ते मिरामार ते बांबोळे मेरेन आदेसभर प्रधानमंत्र्याच्यो कार्यावळी. बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात हजारांनी गोंयकारांचे जॅम पॅक हजेरेत प्रधानमंत्री मोदीन सुटके झुजारी आणि ऑपरेशन विजयाच्या ज्येष्ठांचो भोवमान केलो. अभी मैं आझाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था. इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है. ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे. उत्कृष्ट पंचायत आणि पालिका स्वयंपूर्ण मित्र लाभार्थ्यांचो भोवमान झालो. हुतात्मा स्मारक आशिल्ल्या स्टॅम्पांचे अनावरण आणि उपरांत सुमार 650 कोटी खर्चाच्या 5 मोठ्या प्रकल्पांचे प्रधानमंत्र्यांनी फॉर्मल उक्तावण आणि लॉन्चिंग केले. इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं. प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई. और सभी गोवा वासियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं. ये उपलब्धि है 100% वैक्सीनेशन की. समंदर जैसी ही व्यापक सपने हैं. इन सपनों को पूरा करने के लिए वैसा ही व्यापक विजन भी चाहिए. मैं ये कह सकता हूं कि प्रमोद सावंत जी ऐसे ही बड़े विजन के साथ आज काम कर रहे हैं. आज गोवा में स्कूल्स में बच्चों को फ्यूचर रेडी एजुकेशन के लिए कोडिंग
और रोबोटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन को सब्सिडाइज किया जा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए सरकार 50% फी वेवर भी दे रही है। जिस एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण हुआ है वो भी अब युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेगा। मैं आह्वान करता हूं कि गोवा अपनी मुक्ति के 75 साल होने पर कहां पहुंचेगा, इसके लिए नए संकल्प ले, नए लक्ष्य तय करे। सरकारी येवजण्यो दस्तावेजांतल्यान लोकांमेरेन व्हरपाक हातभार लावपी स्वयंपूर्ण मित्रांची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली। म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र आणि प्रशासकीय अधिकारी हांच्या मार्फत निश्चितच केंद्रातल्यो योजना आसतल्यो, राज्यातल्यो योजना आसतल्यो, आम्ही त्यो प्रत्येकाकडे पावोवपा खातीर आम्ही यशस्वी जाले। त्या स्वयंपूर्ण गोंयांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि प्रशासकीय अधिकारी हांचेय तुम्ही सगळ्यांनी अभिनंदन करचे हे तुमच्या लागीं मागता। गोवा स्वयं पूर्ण गोवा मिशन से देश को ताकत दे रहा है। वर्तमान सरकार खुद चलकर डोर टू डोर जा रही है। सरकारी सेवाएं जिस तरह ऑनलाइन होकर नागरिकों के हाथ में आ रही हैं, भारत माता की, भारत माता की। गोंय मुक्तीच्या हीरक महोत्सवात मुक्ती संग्रामात प्राणार्पण केल्ल्या हुतात्म्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राजधानीत आझाद मैदानाचेर आर्गां ओंपली। थंय नौदळ, लश्कर आनी पुलिसांनी मानवंदना दिली। उपरांत मिरामार दर्यादेगेर खेल परेड आनी फ्लाय पास्ट तशेंच वेगवेगळ्या वॉटर स्पोर्ट्सांची दृश्टी लायफ गार्डांची प्रधानमंत्र्यांक प्रात्यक्षिकां दाखयली। साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीक और दूसरे विमान में है कमांडर अरविंद नायर और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पैंथर्स column box will be Isabel कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट चार्ली 148 शिपयार्ड लिमिटेड के पास भारतीय soldiers along with ample arms and ammunition. नाव फाइबर ग्लास से बनी है। गोवा के उच्च जहाज निर्माण की क्षमता का प्रतीक है। परिभ्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, keep your eyes. अगली बोट है दृष्टि 4, ये जो कि 15 विभिन्न प्रकार The Drishti 4. This Gulf craft ambassador is part of the coastal ferry services. संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रजत गुलेरिया और लेफ्टिनेंट ब्रह्मजोत सिंह। Jet ski or hydroflight system. हाजो संघात जोडपी हो जेटोविटर। चेतक के बाद इस हेलीकॉप्टर का उपयोग खोज और बचाव, तटीय और समुद्री निगरानी, मेडवैक It's Goa's first electric boat of 6 passenger capacity. सेवा प्रदान कर रहा है। आपके सामने गोवा पर्यटन विभाग द्वारा अब बचाव अभ्यास का प्रदर्शन किया जा रहा है। It's time to demonstrate a rescue artificial intelligence enabled Triton system, which are the first of their kind in the world, are deployed on the beach. Lifesavers acting as victims have been rescued, and the audience continues supporting your interest. Make Goa more popular among the tourist destination. And गोंय पुरायपणान स्वयंपूर्ण करपाक लोकांनी फुडें येवचें म्हूण 60व्या राज्य पावड्यावेल्या मुखेल मुक्ती दीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्याचो उलो। गोंय सरकारान उदरगतींत केन्नाच खंय कसलोच भेदभाव केलो ना। मुक्ती दिसाचो मुखेल सुवाळो पणजे कामपाल परेड ग्रावंडार जालो। पोलीस, उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी, समाज वावुरपी आनी स्वातंत्र्य सैनिकाचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। माननीय मोदीजींचे स्वप्न जे आमी म्हणटा की नव भारत निर्माण करपाचें, खंयसरूच गोंय बी फाटीं उरचें ना।
माननीय मोदीजींचे स्वप्न नवभारत निर्माण करता असताना मनोहर भाईंचे स्वप्न हे भांगराळे गोंय करपाचे, आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न हे गोंय सोनेरी जावपाचे आणि हे सगळे भांगराळे गोंय, सोनेरी गोंय, नवभारत निर्माण परत एकदा हे स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर समेस्त गोंयकार, म्हजो भाव भयण, गांवांतलो प्रत्येक मनीस, शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूधकार आसतलो, प्रत्येक गोंयकार जो आसा, प्रत्येक तरणाटो म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण युवा, स्वयंपूर्ण महिला अशा विविध प्रकारचे उपक्रम राबोवपाची आमी सुरवात केल्ली आसा. आमी गोंय सरकारात एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा. म्हाका खात्री आसा ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा फुडें वयता आसतना तुमच्या कडल्यान 2 पावलां फुडें मारून तुमी येता त्या वर्साक निश्चितच गोंय पूर्ण स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभतले. गोंयची उदरगत करतना सरकार कसलोच भेदभाव करिना. कोविडांत आर्थीक अडचण आसतनाय सरकारान कशे तरेन कारभाराचो गाडो धुकल्लो ताचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. स्वामी समर्थ रामदास हाणें म्हटलां, समर्थ आहे चळवळीचे, जो जो करील तयांचे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. खंयचीच योजना आखता आसतना, खंयचोय निर्णय घेता आसतना हांव विचार करता म्हज्या जनता जनार्दनाचो. हो हिंदू, तो मुस्लीम, तो क्रिस्तांव, हो उजवो, तो डावो, हो परकी, हो भेदभाव केन्नाच दवरिना. सबका साथ सबका विकास, यात सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्याच माननीय मोदीजींच्या सुतवाच्याचेर गोंयचो विकास सातत्यात फुडें व्हरता. मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी चालता आसतना प्रत्येक म्हजो गोंयकार ह्या प्रत्येका पर्यंत उदरगतीची पावलां पावची आणि त्या दृश्टीन सातत्यात फुडें वचत आसा. केंद्र सरकारात घालून दिल्ल्या चार आर्थीक सुदारणाच्या निर्धारित वेळेत आमी केल्या आणि ह्यो 4 सुदारणा आसत. वन नेशन वन रेशन कार्ड इम्प्लिमेंटेशन, ease of doing the business reform, urban local bodies reform, power sector reform. आणि हाचो परिणाम म्हणूनच गोंय राज्याची बॉरोविंग लिमीट 2677 कोटी वयल्यान 4530 कोटी इतली वाडली आणि ह्या वाडीव मजगतीक लागूनच महामारीच्या काळात सुद्धा विकास कामाचेर कसलीच आमी तडजोड करूंक ना. तालुको पावड्यार मुखेल शारांनी शाळा विद्यालयांनी थळाव्या आमदार मंत्र्यांचे हजेरेंत मुक्ती दिसाचे सुवाळे जाले. गोंयची नवी राजकीय एंट्रंट TMCनूय स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान केलो. मजगती चिचिणी मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याक तिरंग्याचो अपमान केलो म्हूण पोलिसांनी एकल्याक उखल्लो. Let us Goans have positive thinking. Let us analyze what is good for us, what is not good for us. I will talk about West Bengal. If you really go to West Bengal, the condition of the poor people there is miserable. Serving the people through education, dance, music, copperware, sports and song. Like our great freedom fighters, MAPSA has a rich diaspora of great personalities who have worked hard for the betterment of society. ताणी मायनिंग सुरू करपाची सामकी गरज आसा. ऑनरेबल आज प्रायम मिनिस्टर आयलो आसा. हांव मुद्दाम ताचे कडेन सुद्दां अपील करता की आज ही व्हडली गोष्ट, ही व्हडले डिसिजन आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ताणें घेवंक जाय. कारण आमी अशे लायबिलिटी अशे परत लोन घेवन ही स्टेट चलूंक शकना. देशाचो देश स्वतंत्र जालो आनी तेजे भितर आमचे डिफरंट म्हणजे कमीच खूब वर्सांनी आमकां गोंय मुक्ती दिन मेळ्ळो, स्वतंत्र मेळ्ळें. पण विकासा खातीर आमी खंयच फाटीं उरूं ना. देशा भितर टक्कर दिवपाक आनी आमचें गोंय फुडें व्हरपाक आमी खुबशे मुखार पावले आसा. जेन्ना आमी सगळे एकठांय येतले, आमचो एकवट दाखयतले, जेन्ना लोकशाहीचो आधार हो आसा, लोकशाही बळकट जातली, तेन्नाच खंयचोय जो देश जो आसा किंवा खंयचोय जो अविचारी जे लोक आसात आमचे विरुद्ध उलोवपाक शकपाना किंवा आमचेर दावो करपाक शकपाना. आयज जे शेती वेवसायाकडे लोक पाड फिरयल्ली ते सुद्दां लोक शेती कडेन येयल्ले आसात. नवी पिढी येयल्ली आसा, शिकलेले भुरगीं फुडें सरले आसात. जी पडंग एरिया आसलेली कोस्टल बेल्टाक सुद्दां ते वेळ्ळे जावं कालांगूट ह्या भागांत सुद्दां लोक परत शेती कडेन वळले आसात. पण अशे पद्दतीन जे हांवें 2 वर्सां पयलीं ह्या खातीर हाती घेतले उपरांत जी घोशणा केल्ली ती आज केल्ली आसा. As we are nearing of this current assembly and shortly going for polls, let's enjoy this 60th year of our liberation by being at the altar of services for others' needs. आमच्या वेलसांबाली विलेज पंचायतान एक सुवेग घेतलो 60 वर्सां सेलिब्रेट करपाक आनी तेणी आज बरो दबाजो केलो. पयली पार्टी गोंयांत म्हाका दिश्टी पडले
पंचायतान तो पुस्तक केलो आनी आयज आमी पयलेच फावट चिंतलें की हो पयलो कार्यक्रम करपाक ब्लड डोनेट करून GMCच्या आदारान आमी हो ब्लड ग्रुप डोनेट कॅम्प केला. विंटेज कार्ड त्या विंटेज गाड्यो ज्यो आसा ह्यो पयलींच्यान प्री लिबरेशनाच्या पयलींच्यान ह्यो गाड्यो आसा आनी ह्या एरियेन ह्यो गाड्यो कोणें पळोवंक नाशिल्ल्यो. सो बेसिकली वी वॉन्टेड टू शो द एंटायर people from Moscow and Mormunga and all those talukas all around that असल्यो आमच्यो गाड्यो अवेलेबल आसात. TMCनो एक गोंय मुक्ती दिसाचो सुवाळो केलो. कांय लोक जे हुतात्मे जाले तांकां आमच्या जिवितांत आमच्यांनी केन्नाच विसरूंक जावचें ना. तर आयज दिसाक अनेक पावट आमी तांकां मान बागयतात. मजगती चिंचणी पंचायतीच्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याक तिरंगाचो अपमान केलो म्हूण पुलिसांनी एकल्याक उखल्लो. माल्कम पेरेरान खंय सुवाळो सुरू जावच्या पयलींच तिरंगो हुबयलो आनी मागीर तो सकयल काडपाचो यत्न केलो. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. सुकूरचो आदलो सरपंच अनिल पेडणेकार काँग्रेसींत बरोबर आनीकय कांय जाणांनी काँग्रेसींत एंट्री मारली. आमचो फोर्स आनीकय वाडटलो. कितलेशेच BJPचे कार्यकर्ते आमच्या फावरात आसात. परवरे बरो उमेदवार दियात. आमी ताका जिखोवपाचो यत्न करता म्हूण गिरीश चोडणकार इंडक्शनाक उलयलो. परवरे काँग्रेसीचो बावटो हुबोवपाचो संकल्प. हो जो फोर्स आसा तो आनी वाडटलो. आमची एक्टिविटीज थंय आनी वाडटल्यो आनी येता त्या कांय दिसांनी आमचो एक बरो ब्लॉक आमी थंय कॉन्स्टिट्यूट करून बूथ कमिटी सगळ्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करतले. आमी अजुनूय आनीक लोक काँग्रेस पक्षान जॉयन जावन परवरी आमचो ब्लॉक आमी सामको स्ट्रॉंग करपाक सोदतात. आनी अजुनूय खुबशे भारतीय जनता पक्षाचे वावुरपी आमकां कॉन्टॅक्ट करतात. तुमचो जो एक बरो कॅन्डिडेट आमकां दियात. ज्या कॅन्डिडेटाक आमी विन करतले आनी आमकां खात्री आसा जी आमची थंय स्ट्रेंथ आसा ती स्ट्रेंथ तशेंच आमचे जे नवीन वोटर्स जे आमकां एबॉडी मारतले त्या बळाचेर काँग्रेस पक्ष परवरी मतदारसंघात आनीक मारतलो. आनीक पयल्याच पावट एक बरो काँग्रेस पक्षाचो झेंडो परवरी मतदारसंघात लावपाचे आमचे प्रयत्न यशस्वी जातले. काँग्रेसची जी परवरी विनेबिलिटी आसा त्या दाखयतल्यान विनींग आमी आसतले परवरी. प्रवीण आल्लेकार BJPंत चल्लो म्हूण फाटले कांय दीस आवाज चल्ला. सुदीन म्हणटा प्रवीणाक मोगोवन फुडारी म्हूण फुडें हाडला. तो खंय वचत सो आपल्याक दिसना. फुडल्या 2-3 दिसांत सगळें जाग्यार पडटलें आनी आमी कामाकय लागतले. पेडणे आनी मांद्रे मोगोच जिखता म्हूण सुदिनाचो दावो. बाबूक परत घेतले काय विचारल्यार ताचें कितें तें खंय मतदार पळयतले. सर्वे आमकां मेळिल्ले आसा. कोण खंय वचपाच्या स्थितींत आसले जाल्यार ह्या फावटी मोगो पक्ष आसा. प्रवीण आल्लेकार हो मोगोचो एक उमेदवार म्हणून आमी थंय मुखार व्हेल्लो. म्हाका दिसना तो पक्ष सोडून आनी खंयच्या पक्षांत वतलो असो. आनी फुडल्या 2-3 दिसांत हें सगळें सरळ जातलें आनी त्या नंतर आमी कामाकूय लागतले. आर्लेकारान पक्ष सोडल्यार दुसरो कोण काय विचारल्यार पेडण्या खंय मोगोच. हो मोगो पक्षाचो मतदारसंघ जाला पेडणे तालुका दोन्ही मांद्रे आनी हे आनी 100% ह्या फावटी मोगो पक्षाचे जो कोण उमेदवार ते दोन्ही कडेन आसा ते निवडून येतले. बाबूचे कितें ते खंय मतदार थारायतले. म्हाका दिसता म्हाका हो प्रश्न विचारचे पेक्षा जाणी तांकां फाटल्या फावटी मोगो पक्षाच्या चिन्हार निवडून दिल्लो तांकां मतदारांनी सर मतदारांचे अशें आसा की बाबू आजगांवकर खंय हांव कितें विचारला हो प्रश्न तुमी जो मतदारांक विचारलेले सर ते म्हणटात माकड उड्या जो मनीस मारता ताका घरा धाडा म्हणून हांवें मतदार. कोण ते
प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगे म्हणी. आपाच्यो सभा सुरू. बीजेपी जॉबांक पयशे घेता म्हूण आपानय इशू लावन धरला. आपाचें सरकार आयल्यार खंय असल्या राजकारण्याक कोलवाळे जेलींत रवाना करतले म्हूण अमित पालेकाराची शिटकावणी. आपाचे परवरे जाहीर सभा जाली. जॉब विकते मेळटा जाल्यार भुरग्यांनी शिकून कांयच फायदो ना. आपूच प्रामाणीक सरकार दिवंक शकता म्हूण वाल्मिकी उलयलो. जॉब स्कॅम म्हणून बॉब मारता तो आमच्या मोदी जो हांगा आयला प्रायम मिनिस्टर ताच्या कानार पडत काय ना हाजी आशा ना, कारण ताका थंय 5 स्टारान खंय रावलो आसतलो. म्हणजे गोंयांत जर नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय? शिकपाचें ना. सोडा तुमी स्कूल कॉलेज सोडा. तितली आवय बापूय बसल्या हांगा पळय न्ही, भुरग्यांक स्कुलांतल्यान काडा, ते सगळे पयशे एकठांय करा आनी बीजेपी सरकारा कडेन वचा आनी हे गे पयशे म्हणून सांगा आमी शिकना भुरगे आतां तुमकां नोकरी दिया म्हणून. हेच चल्लां न्ही. आपाचे सरकार आयल्यार खंय जॉबांक पयशे घेवपी राजकारणी कोलवाळे जेलींत. आणि तुमकां एक गोष्ट सांगता हांव, आमी एक नंबर चालू केला 7506175061. हाजेर तुमी कॉल करात आनी आमकां म्हायती दियात ह्या करप्ट सरकारा विशीं. एक गोष्ट तुमकां सांगता आनी एक गोष्ट हांव प्रॉमीस करता, आमचे फुडारी हांगा आसा ते फाल्यां तुमकां विधानसभेंत दिसतले. आमचो सरकार घडटलो आनी तो सरकार ह्या सगळ्या करप्ट जे आमदार आसा, हे करप्ट जे लोक आसा तांकां जर कोलवाळे जेलीन घाले ना जाल्यार आमचें नांव दुसरें दवरा आनी आमकां परत केन्नाच मतां दिवं नाका. आपूच खंय प्रामाणीक सरकार दिवंक शकता. सगळे सुविधा सगळे स्किम्स आमकां मेळूंक शकता. फक्त एक प्रामाणीक एक ऑनेस्ट गव्हर्नमेंट जाय आनी तो फक्त आम आदमी पार्टी दिवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंय पुलिसेन पिंक फोर्स सुरू केला. पयलीं आमदार मिलिंदाक अटक करतले काय म्हणून सांखळे बायलां काँग्रेसीचो प्रस्न. सिद्धी नायकाची केस कितलो तेंप जाली सुटना. लोक न्याय मागता. सरकारान पिंक फोर्साक घेवन ह्यो 2 केशी पयलीं तडीक लावन दाखोवच्यो जाल्यारच लोक खंय विश्वास दवरतलो. बायलां काँग्रेसीचो सांखळे कॅन्डल मोर्चा. सरकार खंय मिलिंदाक साल्वार करूंक पेटला. आतां ताणी आमच्या सीएमान गोंया सरकाराक पिंक फोर्स हे केल्या. एक क्वेश्चन विचारपाचो आसा, हो पिंक फोर्स आतां ताणी जो पळय आतां लॉन्च केला तो पयलीं कोणा अरेस्ट करतले? हांचे वास्कोचे मिलिंद नायकाक करतले काय तांचो हो स्टंट आसा ओगी दाखोवपाक की आमी तुमचे खातीर खरेंच कितें करता? तो तशें आसत जाल्यार हे सगळे क्रायम आनी जें चल्लां सिद्धी नायक हाजे बी सगळ्यांचे लोक जे आतुरतेन वाट पळयतात. गोंयांत जावन सुद्दां अजून पर्यंत ताजो जो उलगड जालो ना तो ताणी ते पयलीं घेवचे हातां ते इश्यू हे करून जनतेक ताणी दाखोवन दिवचे की तांचो आतां हे जे चालू आसा ते खरेंच काम करतात आनी करून दाखयचे. त्या मिलिंद नायकाचो राजिनामो घेतलो आनी कितें स्टेटमेंटाचो प्रदेशाध्यक्षाचो स्टेटमेंट कितें ना, आमी ताजो राजिनामो घेतला की ताजे खंय फेर जजमेंट जावचें, ताज्या बद्दल फेर अशी चवकशी जावची म्हणून तांच्यांनी राजिनामो दिलो. ही विकृत मनस्थिती एक्चुली खरें जर कितें आसपाक जाय आशिल्लें तर खरें आसपाक जाय आशिल्लें की त्या मंत्र्याक तांच्यांनी सॅक करपाक जाय आशिल्लो, त्या मंत्र्याक तांच्यांनी काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो, त्या मंत्र्याचेर बंदी घालपाक जाय आशिल्लो. इवन ताका आमदारकी परत सुद्दां तेणो समजा ताका बीजेपीची तिकीट दिवंक ना तरी ताका इंडिपेंडंट सुद्दां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा खातीर ताका बंदी हाडपाक जाय आशिल्ली. कारण असल्या विकृत मनस्थितीचे लोक जेन्ना गव्हर्मेंटान आसता तेन्ना आमी ह्या बीजेपी सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा करूं शकता? FC गोवा कोचाचे गिराण सुटना. हेड कोच युआन फेरान ATK मोहन बागानाक चल्लो. FC गोवाचो को ओनर अक्षय टंडनान ट्वीट करून तो वता म्हणून जाहीर केलें. युआन रिलीज क्लॉज वापरून चल्लो. 40 वर्सांचे युआनान FC गोवा बरोबर 2 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो, मात तो 1.5 वर्सांनूच चल्लो. आदीं झिको उपरांत लोबेरा, आतां फेरांदय गेलो. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.